हांव एकनाथ विठ्ठल नागवेकर हांगासरलो एक ख्यातनाम म्हणटा पळय तसो समाजसेवक आणि एक बुजुर्ग. तर ही जी आजची जी हांगासर जे आमच्या कुडोन मिडियाच्या वतीन जे कितें जाणपाक जे येयल्यात तेज्या करता थोडक्यात हांव निवेदन करपाचो प्रयत्न करता. पुर्तुगेज काळान आणि त्याच्या नंतर सुद्धा ही हांगासरली ही पुळूची जागा आणि बागातली जागा खास त्या जाणट्या करता त्यांनी ती ही प्रबंधित आसली. हांगासरले वैशिश्ट्य म्हणजे दर वर्सा ज्यांका जे व्याधी आसात गुडघेदुखी सांजेदुखी तेंचेर ते आपलो उपाय म्हणजे ते आनी वखदां कांय करनासले, फक्त हांगासर 5 न्हाणां न्हांवप आणि हेजो पुरेपूर तेंचो फायदो घेवप आणि दर वर्सा प्रमाणे त्यांनी एक शिस्त करून दवरलेली. जे सत्तरीतले, वाळपयतले, साखळीतले, दिवचलेतले, हसनोडचे हे लोक जे जे श्रमजीवी लोक जे आसात, कोकम, बियो, काजू, हे मिरसांगो हे सगळे विकणारे लोक जे आसात ते लोक शुक्रार बाजाराक येवप आपलो बाजार करपाक आणि सांजचे बाजार करून सगळा माल खपला उपरांत सांजचे हांगासर येवप. आणि हो जो हांगा हांव उबो रावला तेच्या समोर जी जागा आसली ती राखीव जागा आसली तेंच्या करता. म्हणजे ते सगळं सामान घेऊन येऊन 2.5 दिवसाचो आपलो सगळो गुजारो हांगा करताले आणि 5 नान आपली वार्षिक पद्धत पूर्ण करताले. तर हे आता सध्या सगळे हे कमर्शियल जावन पडलेले आसा, व्यापारीकरण जावन पडलेले आसा. तेंच्यो जागा म्हणटा तांकां त्यो जागाच ना आणि खुद्द म्हणटा त्यो प्रायोरिटीच ना कसली आतां गर्दी दिसता. ह्या गर्दीन ते मिसळू शकना जाणटी नेणटी आमच्या त्यांच्या करता राखीव जागा आसूंकूच जाय. हांव इतकेंच म्हणन सरकारा कडेन इतकेंच म्हणन पर्यटन खात्या कडेन आनी स्थानीक सरकारा कडेन इतलें म्हणन की जे जाणट्या करता जो पर्याय जो आसलो तो पर्याय तांचो हिसकावून घेवं नाका. एक हांगासरली जागा आणि बागातली जागा ही त्यांच्या करता राखीव दवरची. बाकीचे कोण आणि घेण्यासारखे म्हणजे त्या लोकां करता जे हांगासरले स्थानीक लोक भजी पाव मिरची आणि हे असो धंदो च्या कॉफी असो धंदो करून आपले बी पोट भरताले. कारण ते लोक सगळ्यात घेवन येनासले, हेजेरूच ताव मारताले. गरम भजी पाव खाणारे त्या वेळारचे लोक. पूण तो सध्या आता लुप्त जाल्ले आसा. हे सगळे आता बार आणि रेस्टॉरंटां जाल्ले आसा. आणि तो जो नेचर जो आसलो जो नेचर जो आसलो जे आपले सुंदरीकरण जे आसले ते लुप्त जाल्ले आसा. हे म्हणटा ते जाणटेपण जे 60च्या वयरचे आसलेत, 60 वर्सां वयले जे बुजुर्ग आसलेत त्यांच्या करता म्हणटा ते हे नाणे म्हणटा ते तांकां रामबाण उपाय. तांकां फोड बीन म्हणून न्ही, सानेदुखी, रक्त शुद्धीकरण आणि ह्या आपल्या दुखण्याचेर उपाय म्हणून त्या हांगा ते 5 नाणां न्हांग येताले. आणि हो म्हणटा पळय तो फेमस ह्या भागांतलो. आणि बरोबर मे म्हयनो म्हणटा तो बरोबर तांकां तयार जाले म्हणटा ते हे वखद समुद्र न्हाण म्हणजे वखद. जी जागा तांकां जी प्रबंधित करून दवरलेली ती जागा परत त्यांच्या करता उपलब्ध जावची अशी हांव सरकारा कडेन विनंती करतां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.